नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. हर घर तिरंगा अभियानाक देशभर सुरवात. घराघरांत तिरंगा उबारपाचो सरकारचो उलो. डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी हांची पद्म पुरस्कारा खातीर राज्य सरकार शिफारस करतले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या फुडल्या वावरा खातीर समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केली प्रार्थना. आयज लायिल्ले झाड फुडल्या पिळगे खातीर उत्पन्नाचे स्रोत आनी हरीत दायज थारूंक येता. मंत्री सुभाष शिरोडकर. आनी खेळांत भारतीय बॅडमिंटन खेळगडी अश्मिता चलिहान जिखले कोरियन मास्टर्स 2026 चे वस्तादपण. आनी आतां खबरो विस्तारान. आयज सावन देशभरात हर घर तिरंगा अभियान सुरू जालां. हे अभियान 17 ऑगस्ट मेरेन चलतलें. संस्कृती मंत्रालयान दरेका भारतीयाक आपल्या घरार तिरंगो लावचो अशें मागलां. ही एक खासा मोहीम आसा. हाचे खातीर दरेकान ह्या मोहिमेंत वांटेकार जावन आपल्या घराचेर तिरंगो हुबोवपाक जाय. देशभरांत ह्या निमतान तरेकवार कार्यावळी जाल्यो. घेवया ताचोच एक नियाळ. तिरंगा घर घर तिरंगा रथ घर तिरंगा. हर घर तिरंगा ही मोहीम आयज सावन सुरू जाता. त्या निमतान देशभरांतल्यान तिरंगा रॅलीचें आयोजन जालें. तशेंच वंदे मातरम गिताचोय आस्पाव आशिल्ल्यो कार्यावळी ह्या निमतान देशभरांत जाल्यो. ह्या कार्यावळींत व्हडा संख्येन लोक वांटेकार जाल्ले. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आयज अंदमान आनी निकोबार जुंव्यार श्री विजयपुरम हांगसर हर घर तिरंगा आनी वंदे मातरम हांकां ओंपिल्ल्या एका राज्य पावंड्या वयल्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. हर घर तिरंगा ही मोहीम आतां जन आंदोलन जाला अशें ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी सांगलें. This remarkable achievement demonstrates our collective commitment to ensuring that every part of our nation remains deeply connected with the ideals and the aspirations symbolized by the Tiranga. I am delighted to note that this Har Ghar Tiranga campaign initiated by our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji has evolved into a nationwide people's movement. Every household that proudly displays the national flag sends a powerful message of patriotism, unity, and our collective responsibility. The campaign has strengthened the emotional bonds within ourselves in the national flag, particularly among our youth, encouraging every citizen to become an active participant in nation building. उत्तर प्रदेशात मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घर तिरंगा यात्रा अभियाना खाला लखनौ हांगसर आयोजित केल्ल्या तिरंगा यात्रा कार्यावळींत वांटेकार जाले. ह्या वेळार तांचे वांगडा हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. देशाचो तरणाटो कसल्याय आव्हानाक तोंड दिवपाक सक्षम आसा अशें मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है. हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो. वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके. इस भाव के साथ इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर
किया जा रहा है। मध्य प्रदेशातही तिरंगा यात्रेचे आयोजन झाले. या यात्रेत मुखेलमंत्री मोहन यादव वाटेकार झाले. तांणी सगळ्यांक तिरंगा यात्रेची परबी भेटयली. या तिरंगा यात्रेवरवी देशातले तरणाटे, जाणटे, बायलां आणि युवकांनी एकवटान देशसेवेचो संकल्प घेवपाक जाय अशें या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री मोहन यादव हांणी सांगलें. आज तिरंगा यात्रा हम सब पूरे देश में निकाल रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी ने ये आह्वान किया है. हर राज्यों में, राजधानी में आज सब दूर तिरंगा यात्रा निकल रही है. मैं स्वयं भी इसमें शामिल होने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे देश के युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब मिलकर संकल्प करें. देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आजीवन वो सेवा भी करते रहे और जीवन भर ये परमात्मा करे कभी हमारे देश पे दुश्मन की नज़र न लगे. मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा के साथ पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई. झारखंडची राजधानी रांची हांगसर भाजपा कार्यकर्त्यांनी तिरंगा यात्रा काढली. हातूंत व्हडा संख्येन भाजपा कार्यकर्ते वांटेकार जाल्ले. या वेळार वंदे मातरमचे गायनूय जालें. संरक्षण राज्यमंत्री संजय शेठ या कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले. तांणी या वेळार आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. तिरंगा यात्रा आज़ादी के अब 80 वर्षगांठ में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और तिरंगा हमारी आन बान और शान है. माने तिरंगा यात्रा आप देखो कि एक उत्साह, और जब हम भारत माता की जयकारा लगाते हैं एक ऊर्जा आती है. वंदे मातरम का जयकारा लगाते हैं तो ऊर्जा आती है. हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी आयज नारनौल हांगसर राज्य पावंड्यावेल्या हाफ मॅरेथॉनाक 5वो बावटो दाखयलो. हरियाणा उदय अभियाना खाला हर घर तिरंगा थीमचेर हाफ मॅरेथॉनचे आयोजन केल्ले. या वेळार मुखेलमंत्री सैनी हांणी तिरंग्या कडेन स्वताक जोडून घेवचे आणि देशभक्तीच्या भावनेक बळगे दिवपाचो उलो मारलो. आज का यह आयोजन हर घर तिरंगा देश साथियों अभियान का ये साक्षी बन रहा है. मुझे खुशी है 2022 के आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जब शुरू हुआ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह अभियान शुरू किया गया और आज देश का जन आंदोलन ये बन चुका है. साथियों, इस वर्ष यह अभियान वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों को भी ये समर्पित है. साथियों, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है. आयज सावन सुरू जावपी हर घर तिरंगा अभियान 17 ऑगस्ट मेरेन चलतले. संस्कृती मंत्रालयान भौसांनी आपल्या घराचेर तिरंगो उबोवचो आणि या मोहिमेत वांटेकार जावपाचो उलो मारला. तुम्ही 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 मेरेन चलपी हर घर तिरंगा अभियानात वांटेकार जायात आणि आपल्या घराचेर तिरंगो उबोवन या तिरंग्या वांगडा सेल्फी घेयात आणि तो फोटो www.harghartiranga.com वेबसायटीचेर अपलोड करात. तुम्ही सामूहिक राष्ट्रगीत गायनाचो व्हिडिओ लेगीत या वेबसायटीचेर अपलोड करपाक शकतात. तर वेळ काढीनासतना या मोहिमेत अभिमानान वांटेकार जायात. घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा. आणि खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसोच विसव. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता,
और व्यवहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवत गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी पुदुचेरीत पुलिसेक प्रेसिडेंट कलर्स भेटयले। गोरी मेदू स्थित पुदुचेरी शस्त्र पुलीस मैदानाचेर आयोजित अधिकृत सुवाळ्यात केंद्रशासित प्रदेशाच्या पुलीस दलाच्या एनसायन अधिकाऱ्याकडेन हो सन्मान भेटयलो। ह्या वेळार पुलीस महासंचालक शालिनी सिंग, केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांच्या वांगडा पुदुचेरीचे नायब राज्यपाल के कैलाशनाथन आनी मुखेलमंत्री एन रंगासामी सयत हेर मानेस्त ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले। पुलीस दळाचो हो सर्वोच्च सन्मान आसा। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 8 मेक पुदुचेरी पुलिसेक हो सन्मान दिवपाची घोषणा केल्ली। भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है। श्री जी का हमेशा से विगत 12 साल से ये विजन रहा है कि यूनियन टेरिटरी को मजबूत किया जाए। पुदुचेरी को मजबूत करने के लिए कई सारे विकास के काम केंद्र सरकार द्वारा पुदुचेरी जनता के लिए किए गए। कराईकल नगर पालिका की सड़क का चौड़ीकरण 2200 करोड़ से नेशनल हाईवे 332A का 4 लेन बनाने का काम, नए विस्तारित रनवे जो लगभग 3400 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है, ऐसे नए रनवे का भी निर्माण किया गया है। डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी हांचे जीवन कार्य सगळ्या खातीर आदर्श आसा। फुडल्या वर्साच्या पद्मभूषण वा पद्मविभूषण पुरस्कारा खातीर गोंय सरकारा कडल्यान तांच्या नावाची शिफारस करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्या। बिलवदल परिवारान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते काल उलयताले। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकी डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी हांकां गोवा भूषण पुरस्कार भेटयलो। ह्या कार्यावळीक उद्देगपती अवधूत तिमलो, पत्रकार किरण ठाकूर तशेंच सागर जावडेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मी खरोखरच सांगतो की डॉक्टरांचा आदर्श गोव्यातील तमाम युवकांनी घ्यावा। नक्कीच ते आपल्यासाठी मार्गदर्शक असतील, आपल्यासाठी प्रेरणादायी असतील। आजच्या या देशातल्या तरुणांनी की त्यांच्याकडून खूप काही शिकण्यासारखं आहे की 50 वर्ष अगोदर म्हणजे ज्यांच्या जे तरुण त्यावेळी होते ते या देशातील लोकांसाठी लंडन, स्वीडन सोडून आपल्या देशात आले आणि 50 वर्ष देशातील लोकसेवेसाठी त्यांनी वाहून घेतली। नाही ते इतर थोडे काही युवक आहेत की इतर देशासाठी काहीतरी करण्यासाठी या देशामध्ये येऊन म्हणजे गोंधळ घालण्याचा जो प्रयत्न करतात। मी त्यासाठी मुद्दामून सांगेन की खरोखरच म्हणजे डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी सर की आपण गोवेकर आहात हा आम्हाला खूप खूप अभिमान आहे। आमच्यासाठी खरोखरच हा एक अभिमानाचा क्षण आहे। आपल्याला दिलेला गोवंत भूषण पुरस्कार, आपल्याला दिलेला अंतृत भूषण पुरस्कार आणि आज गोवा भूषण पुरस्कार, मी तर म्हणेन की पुढच्या वर्षी आम्ही भारत सरकारला विनंती करू की पद्मभूषण नाही तर पद्मविभूषण पुरस्कार हा आपल्याला द्यावा। यासाठी आम्ही नक्कीच गोवेकर त्यासाठी प्रयत्न करू। आम्ही नक्कीच त्यासाठीही प्रयत्न करीन। गोंयांत वैद्य आनी वैद्य इश्टांचें काम करपी व्यक्ती खातीर सोसायटी सुरू करपाचो विचार आसा। ह्या संबंधान बेगीनूच घोशणा करतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार आपल्या उलोवपांत सांगलें। आपण सातत्याने संस्कृती जिवंत ठेवण्यासाठी नेहमी म्हणतोय की एखादं पुस्तक असावं, पण
नुसतं पुस्तक असून चालत नाहीये, तर त्या पुस्तक रूपाने एखादी संस्था असणे खूप महत्वाचं आहे, कारण त्यानेच ही संस्कृती ही जिवंत राहू शकते. त्याच पद्धतीचं कार्य आज सागर जावडेकर आणि त्याचे सगळे सहकारी खूप चांगल्या पद्धतीने करतात. त्यामुळे मी त्याचं खूप खूप अभिनंदन करतोय. आपण बघतोय की भारतामध्ये तसं पारंपरिक आरोग्य दृष्टीने म्हणजे सर्वांना केवळ औषधोपचार करणं ही परंपरा खूप पूर्वीपासून चालत आलेली आहे. ज्यावेळी म्हणजे वैद्यकीय सेवा ही उपलब्ध नव्हती तेव्हापासून वैद्य परंपरा ही आपल्या संस्कृतीमध्ये लोकांना जीवनदान देण्यासाठी किंवा पूर्ण म्हणजे फक्त गोव्यामध्ये नाहीये तर संपूर्ण भारतामध्ये ही परंपरा जिवंत होती. आणि त्यावेळी त्या त्या प्रांतामध्ये असणारी लोक ही त्या त्यावेळीचे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे औषधोपचार करणं हे सातत्यानं वैद्यांकडनं औषधोपचार करणं हे काम चालत आलेले आहे. वचयात फुडल्या खबरेकडेन आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षणाची अधिसुचोवणी आयिल्ल्यान फुडलो वावर व्यवस्थीत जावचो ह्या खातीर बांदोड्या काटमगाळ दाबाळ देवळांत आदिवासी फुडाऱ्यांनी आयज सकाळी प्रार्थना केली. ह्या वेळार उटाचे अध्यक्ष आणि आदले मंत्री प्रकाश वेळीप, आमदार गोविंद गावडे, उटाचे पदाधिकारी आणि आदिवासी समाजातले हेर लोक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. 6 ऑगस्टाक रितसर हो प्रक्रिया सुरू करपाचें आज गॅझेट नोटिफिकेशन पब्लिश जाल्लें आसा आनी म्हणूनच 2027च्या निवडणुकीक आमकां राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय ह्या खातीर आमी गेली 23 वर्सां सातत्यान आमी अट्टाहास करीत आसात. अनेक सरकार आयली, आमकां त्या सरकाराचेर उलोवपाचें इतिहासान कितें जाल्लें आसा ताजेरूय आमकां चर्चा करपाची. पूण इतिहास दोळे मुखार आसा, तो पानां पानांचेर आसा. आमी फक्त एक मागतात, निदान हे जे आज नोटिफिकेशन गॅझेट जे आयिल्लें आसा ती खरे मनान तनान तातूंत सगळे ओपून 2027च्या निवडणुकीक आरक्षण लागू करून घेवचें हें आमी दादा कडेन आज मागणें केल्लें आसा. पूण हें वील जें आसा तें बील कंप्लीट जायसर अशेंच गोंयकारांनी म्हाजें दवरचें इतलेंच हांव ह्या गोंयकारां कडेन मागतां. आज जागतीक आदिवासी दीस आसा आनी ह्या दिसाक ह्या पटांगणाचेर येवपाची संदी मेळ्ळी. जो विशय आसा की गोंयच्या गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक हक्काचे अधिकार मेळचे, जे आमकां घटनेनुसार जे अधिकार आसात ते मेळचे हेजे संबंदी आमी विनंती करपाक आयिल्ले. पयली पायरी म्हळ्यार जें नोटिफिकेशन आसा जें 1 वर्स पेंडींग आसलें 13 ऑगस्ट 2025 हेजे पार्लमेंटांतल्यान आनी राष्ट्रपती कडल्यान सुतोस्ताद पूर्ण जाल्या नंतर जायना नोटिफिकेशन भायर सरना म्हणून आमी उटा संघटनेन वाड्याचे जागृती तयार केली. पेंडींग आसलें 1 वर्स तें अधिवेशन आज भायर सरलें आसा. तेजे नंतरच्यो 2 ज्यो फेजी आसात त्यो फेजी बी जाता तितली बेगीन पूर्ण करचे. शिरोडा मतदारसंघ हरीत करच्या खातीर दर वर्सा प्रमाण अंदूय मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी झाडांचे रोप वाटले. निरंकाल वाठारांतल्या मद्दीधाद, सातेरी मळ, शिगणेवाळ, आर्वा, कुंभारवाडा तशेंच हेर वाड्यांचेर ही रोपां वाटलीं. रोपां वांगडाच शेतकाम आनी बागायतीच्या कामां खातीर उपेगाक येवपी कृशी अवजारां ह्या वेळार कृशी कुटुंबाक वाटलीं. आयज लायिल्लें एक रोप कुटुंबांतल्या फुडल्या पिळगे खातीर हरीत दायज थारूंक शकता आनी उत्पन्नाचो आदार लेगीत जावं येता अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आमगेल्या शिरोड्या मतदारसंघात 4 गांवांनी कमीत कमी 25,000 झाडां दितात. ह्या वेळार बी आमी ही झाडां दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. हाजून चड करून काजूची कलमां, कवाथे आनी आंब्याची कलमां आनी मागीर एडिशनल जे जशी मेळटात तशी म्हणजे विकती मेळटात तशी आमी लिंबाची किंवा तुमचे जायफळ ही झाडां दितात. पूण आमी जवळ जवळ 1,000 जायफळाची झाडां हाडिल्लीं आसात रत्नागिरींतल्यान. आनीक काजूची आसा पळय ती म्हजी हिसपान सादारण अशें 20,000 वयर जातली रोपे आनी कलमां, चड करून कलमां. तर हातूंतल्यान हेतू असो आसा की जागेल जागेल जमीन आसा त्या जमनीत ताजें उत्पन्न आसा पळय न्ही तें 3 वर्सांनी, 4 वर्सांनी, 5 वर्सांनी आनी वाडचें.
म्हजे हिसपान म्हाका माहिती आसल्या प्रमाणे फाटल्या 5-6 वर्सां आमी जी झाडां दिल्यात त्या झाडां आतां लागपाक लागीन आसात आनी त्यामुळे त्या लोकांचें उत्पन्न वाडिल्लें आसा. इवन काही ठिकाणी ज्या जाग्यार लोकांची कुळागरां आसात थंय आमी तुजे हाजी पोफळीची रोपां आसा पळय, सुपारीची रोपां आसा पळय ती रोपांय दिवपाचें थारायलें आसा. पूण आमी सादारणशे 500 ते 1000 भर रोपां सुपारीची दितले आनी हाजे मुखार ही पद्दत जी आसा पळय ही मुखार अशीच चालू उरतली. या कार्यावळीक जिल्हो पंचायत वांगडी डॉक्टर गौरी शिरोडकार, बेतोडा निरंकाल पंचायतीचे सरपंच अक्षय गांवकर, पंच वांगडी तशेंच हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. उदका स्रोत खात्या वरवीं बांदिल्ल्या बंधाऱ्यांची माहिती ह्या वेळार मंत्री शिरोडकार हांणी दिली. बालभवनांत देशभक्तीपर गीत गायन सर्त आयोजीत केल्या. स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या ह्या सर्तीची तालुको पावंड्या वयली फेरी काल जाली. 13 ऑगस्टाक कांपाल बालभवनांत राज्य पावंड्या वयली निमणी फेरी जातली. परफॉर्मिंग आर्टाचे वरिष्ठ मार्गदर्शक महेश गांवस राज्य पावंड्या वयल्या सर्तीचे मुखेल प्रभारी म्हूण नेमल्यात. तांणी ह्या सर्ती विशीं अदीक माहिती दिली. संपूर्ण गोव्यात हा देशभक्तीपर गीत गायन स्पर्धेचा हा अतिशय स्तुत्य असा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. प्रत्येकाच्या मनामनात देशप्रेमाची भावना वाढवण्यासाठी, देशप्रेम जागवण्यासाठी आणि ज्या हुतात्म्यांनी आपल्या देशासाठी बलिदान केलेलं आहे त्या सर्व हुतात्म्यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करण्यासाठी, त्यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी या प्रकारचं आम्ही बालभवनतर्फे सर्व गोवाभर हा उपक्रम राबवत आहोत आणि यामध्ये 200हून अधिक पथकं संपूर्ण तालुक्यातून सहभागी झालेली आहेत. प्रत्येक पथकातून 17 ते 18 मुलं या देशभक्तीपर गीत गायन स्पर्धेच्या माध्यमातून या ठिकाणी सहभागी झालेली आहेत. 2000हून अधिक मुलं या संपूर्ण गोव्यातून या देशभक्तीपर गीत गायन स्पर्धेसाठी सहभागी झालेले आहेत. शिरोडा मतदारसंघ हरीत करच्या खातीर दर वर्सा प्रमाण अंदूय मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी झाडांचे रोप वाटले. ह्या कार्यावळीक जिल्हो पंचायत वांगडी डॉक्टर गौरी शिरोडकार, बेतोडा निरंकाल पंचायतीचे सरपंच अक्षय गांवकर, पंच वांगडी तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उदका स्रोत खात्या वरवीं बांदिल्ल्या बंधाऱ्यांची माहिती ह्या वेळार मंत्री शिरोडकर हांणी दिली. मतदारसंघात विशेष करून निरंकाल, बेतोड्या आणि शिरोडा भागात जवळ 18 सुमार बंधारे जाल्ले आसात, पूर्ण जाल्यात. आमचें तें टार्गेट आसा सादारणशे 24-25 करचे अशें म्हणून. हे 24-25 बंधारे जातले आनी ह्या बंधाऱ्याचें उदक जें आसा पळय न्ही तें उदक शेती खातीर आमकां वापरपाक मेळटलें, म्हणजे शेतकऱ्यांक वापरपाक मेळटलें. तर हे पद्दतीन एक वटच्यान उदकाची तुगेली पुरवण आनी दुसरे वटच्यान तुगेली झाडांची पुरवण, हे दोनूय जालें म्हणटरी शेतकऱ्यांक मातसो आदार मेळटलो तांची आर्थीक बाजू आसा ती वाडोवपाक. पर्रातल्या हुशार विद्यार्थ्यांचो भोवमान काल जालो. पर्रा ग्रामपंचायतीन JCI पर्राच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक कळंगुटेचे आमदार मायकल लोबो हांच्या हस्तुकी विद्यार्थ्याचो भोवमान केलो. ह्या वेळार पर्राचे सरपंच डॅनियल लोबो हाजीर आशिल्ले. हांव रिक्वेस्ट करपाक येयला सगळ्या भुरग्यांक, जे स्टुडंट्स हिंगा आहा, तुमी तुमची जे ड्रीम आहा, जे तुमचे मनान आहा ते तुमी भायर हाडा, ते तुमी पोस्ट करा. तुमी एक मिशन कशें फुडें व्हरा ते, आनी यू हॅव टू हॅव अ विजन एंड यू हॅव टू हॅव अ डेडिकेशन दॅट यू विल रीच टू दॅट लेवल एंड यू टेक चॅलेंजीस इन लायफ. म्हणजे कितें, जो तर तूं भियेता कितें तरी स्टार्ट करपाक, ना आय वील स्टार्ट, आय वील बी सक्सेसफूल, मातशे त्रास जाता पयलीं. Initially there are lot of hiccups, lot of ups and downs. You will go right down, but you will come up. I have faced this in my young age when I started my first business. Then we started multiple businesses once we started doing well. But I have not gone behind, neither I have left them when there were difficulties. But now पुढे गेलो आणि हे माझे मिशन आणि माझे विजन आणि माझे जे मनान आसलें की हांव हो बिझनस सक्सेसफूल करतलो, हांवें केलो. आनी ते खातीर आमच्या पार्रा हो आमच्या गोंयान आमच्या गोंयकारांनी धंदो घालपाची गरज आसा. Going into the future,
taking AI along, but stay rooted to our culture, to our heritage. People will judge you in a few years once you have crossed a certain threshold, not because of your marks or because of your academic success. It will be because of your character, your kindness, your humility, whether you were able to bring out a change in society. आसामात हुवाराची स्थिती अजूनही गंभीर असा. राज्यातल्या 12 जिल्ह्यातले 460 गांव हुवाराच्या चपक्यात असतात. बोलाघाट, शिवसागर आणि जोरहाट जिल्ह्याक सगळ्यात चड लुकसाण जालां. सुमार 1,47,000 लोकांक ह्या हुवाराचो खर मार बसला. 10,000 हेक्टर रोयिल्ली शेतां उदका पोंदा गेल्यात. धनसिरी आणि कुशियारा न्हंय धोक्याच्या कुर्वा वयल्यान व्हांवता. मजत आणि सोडणूक वावर चालू आसा. 94 मजत शिबिरांत 8,500 लोकांनी आला शिरो घेतला. हुवाराक लागून आतां मेरेन 99 लोकांक मरण आयलां. इतल्या मजगतीं केरळांतल्या तिरुवनंतपुरम आणि कोल्लम दर्या देगेवयल्यान बेपत्ता जाल्ल्या 3 नुस्तेमाऱ्यांक सोदपा खातीर व्हडा प्रमाणात सोद मोहीम सुरू आसा. भारतीय नौदलाचे INS कल्पेनी जहाज ह्या सोद वावरा खातीर तैनात केला. दर्यादेगेर हवाई मार्गान लेगीत सोद मोहीम चालू आसा. नुस्तें विभाग, तटरक्षक दळ, तटरक्षक पुलीस आणि थळावे नुस्तेकार ह्या जोड मोहिमेंत वावुरतात. आणि आतां खबर खेळाची. भारतीय बॅडमिंटन खेळगडी अश्मिता चलिहा हिणे कोरियन मास्टर्स 2026 सर्त जिखल्या. तिने फायनलीत चीनाच्या हान क्वीन शी हिका 14-21, 21-14, 21-14 अशा सेटांनी हारोवन सर्तीचे वस्तादपण जिखलें. काल जाल्ल्या सेमीफायनलीत अश्मितान भारताच्याच रक्षिता रामराज हिका हारोवन फायनलीत पावल घाल्लें. फिट इंडिया संडेज ऑन सायकलचे आयोजन आयज दिल्लीतल्या मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियमाचेर जालें. फिटनेसाच्या संदेशा वांगडाच नशामुक्त भारताच्या संकल्पाचो पुनरुच्चार ह्या वेळार जालो. सायक्लोथॉनाच्या सुरवातेक सायकल मोगींनी नशामुक्त भारताचो सोपूत घेतलो आनी त्या उपरांत सायकलिंग करून हजारांनी लोकांनी फिट इंडियाचो संदेश फुडें व्हेलो. जनता को एक फिटनेस के ऑप्शंस दे सकें, हम उनको विकल्प दे सकें कि भाई आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे योग चल रहा है, यहाँ पे दूसरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे यहाँ योग की परामर्श है, काउंसलिंग है, गेम जोन लगा है ताकि जो युवा आते हैं, जो फैमिलीज आती हैं, उन सभी के लिए कोई ना कोई खेल हो और वो खेल के माध्यम से अपनी फिटनेस को बढ़ा सकें और उसको अपना सकें खेल को. और साथ ही साथ हम लोग इंडिजिनस जो खेल हैं, स्वदेशी खेल, उनका भी प्रदर्शन अक्सर करते रहते हैं. आणि आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 28 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. हर घर तिरंगा अभियानाक देशभर सुरवात. घराघरात तिरंगो उबारपाचो सरकारचो उलो. डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी हांची पद्म पुरस्कारा खातीर राज्य सरकार शिफारस करतले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या फुडल्या वावरा खातीर समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केली प्रार्थना. आयज लायिल्ले झाड फुडल्या पिळगे खातीर उत्पन्नाचे स्रोत आणि हरीत दायज थारूंक येता. मंत्री सुभाष शिरोडकर. आणि खेळांत भारतीय बॅडमिंटन खेळगडी अश्मिता चलिहान जिखले कोरियन मास्टर्स 2026 चे वस्तादपण. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत. नमस्कार.